नमस्कार. म्हगेलें नांव श्रीरक्षा माधव कामत. हांव फर्स्टली आमगेल चॅनलाचे सुरेश माली मामाक आमकां पुरा जाणांकी आमचीगेल तांकां ओट्टू मेळच्याक एक प्लॅटफॉर्म केलेलेक धन्यवाद सांगता. आनी आज हांव उलोवचें टॉपिक एक्सरसाइज योगा. जून 21 आमी इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून सेलिब्रेट करताच पुरा जणी. ते एक दिवस आमी एक्सरसाइज केल्यार पावता वे ना. आमी केदांनी करता दिसा करता आसल्यार आमगेल बॉडी वे लायक आसता, आमगेल माइंड वे शांत जावन आसता. तशी आज हांव एक एक्सरसाइज शिकोवन दिवचें आयिल्लें. पेन्सिल कडेन करचें, कांय चड उठोन वचुका मस्त स्ट्रेन करून घेवचें तसं कसं ना. तसं कसं एक्सरसाइज म्हणून दिताच वे. हां, ते आय एक्सरसाइज, दोळ्याक एक्सरसाइज. आयज दिसाक सन चेडवांतल्यान धरून होड्डांत पुरा जणी मोबायल लॅपटॉप म्हणून सांगून सगळो दिवस पळयत आसता. ती अनिवार्य जाला आतां पळोवचें. चेडवांक एज्युकेशन ऑनलायन जालां, पुरा सगळ्या विंगड लोकांक काम ऑनलायन जालां. तशी जावन आयच्या दिसाक पुरा जाणांक कन्नडक मोस्ट कॉमन थिंग जावन सोडला. पुरा जाणां दोळ्यार कन्नडक आसता. ते कन्नडक येवचें नच म्हळ्यार कसं करका. फर्स्ट हरवे कॅरेट खावका. हरवे कॅरेट केल्यार आमी ते कॅरेट कितले चपताच न्हय तितले हांगा फूल एक्सरसाइज जाता. हे चीक्स हांगा दोळे सुद्दां आसूल मसल्स ताका पुरा लायक ब्लड सर्क्युलेट जाता. तशी तुमगेले दोळ्याचें आरोग्य वे लायक जाता. आनी कॅरेट दोळ्याक लायक म्हूण सांगून आमी सन चेडवांतल्यान आयकलां न्हय. तशी कॅरेट खावचें बारी लायक. आनी एक सान एक्सरसाइज शिकोवन दिता. तुमगेल चीक्स अशी देंवन घेती, तुमगेल तोंड कुंडचें नच, काली तुमगेल दोळ्याचुका. हे आमी डान्सर्स केदांनी युजली करताची एक्सरसाइज. दोळ्याक आमी दोळे तेकडे हे कडे पुरा आय मुवमेंट्स करता म्हूण सांगल्यार हे एक्सरसाइज आमकां मस्त इम्पॉर्टंट जाता. तशी हे हांव पुरा जाणांक शिकोवन दिता. तुमगेल चिन्ह लागीं अशी दवरती सो दॅट तुमगेले तोंड तेकडे हे कडे येवचें नच म्हूण सांगून तितलेची. आतां तुमगेल दोळो मात्र फुल सायड वचुका, फुल सायड. 1 2 3 4 5. आतां आनी एक सायड 1 2 3 4 5. अप 1 2 3 4 5. डाउन 1 2 3 4 5. Round, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down. सो अशी तुम्ही करीत. हे एक्सरसाइज थोडे कष्ट म्हूण जाल्यार तुमगेले हात अशी दवरून तुमगेले हे तांबाचे टिप्पाक पळोवका. मेक शुअर तुमगेले तोंड तेकडे वचना तशी पळोवन घेती. आतां तुमगेले हात हागूर मूव कराती. आनी तुमी त्या फिंगर टिप्पाक पळयता आसुका. तुमगेले बोट्टा तुदीक पळयता आसुका. तुमगेले शोल्डर स्ट्रेट जन्मगिरी वापस हाण येते. तुमगेले हात हागूर करका. मस्त फास्ट करचें नच हे. अनेक हात तशीची हागूर हरचे. तुमगेले शोल्डर लेवल ते तुमगेले हात करचे स्ट्रेट जल करतीक हागूर वापस हाणूच. तुमगेले हात येता 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 तुमगेले दोळे वे तुजटूक येवका. सो हे एक्सरसाइज बेसील तेंची करचे. बेसील तेंची एक्सरसाइज करा ती दोळ्याक आनी तुमगेले दोळ मस्त वर्सात लायक दवरून घेत. धन्यवाद.